गोंय आणि कर्नाटक हांचे मदीं वॉटर वॉर चल्ला। हे वॉर आता गोवा भाजप आणि केंद्र भाजप सरकार अशेंय रंगपाची शक्यताय आसा। म्हादय समस्येचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्र सरकारा कडेन कांय मागण्यो केल्यात। म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तयार करप, कर्नाटकान चलयिल्ल्या घडामोडींचेर ते वरवीं आळाबंद हाडप ही म्हत्वाची मागणी गोंय सरकारान केल्या। आयकयात मुख्यमंत्र्याक। आउट ऑफ द बेजीन उदक व्हरपा खातीर म्हादयच्या बेजिनांतले उदक भायर व्हरपाक हो आमचो सुरवातीक विरोध आसलो, तो आतांय विरोध त्याच पद्दतीन आसा आनी फुडें बी उरतलो। दुसरी गजाल डीपीआर एप्रुवल जे सेंट्रल वॉटर कमिशन्स जलशक्ती मंत्रालयान दिला तो डीपीआर फाटीं घेवचो हो आमचो डिमांड आसा। तिसरो डिमांड म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी फॉर्म करची जाता तितके बेगीन फॉर्म करची आणि 8 दिसां भितर फॉर्म करची हो आमची डिमांड आसा। आणि म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटींतल्यान इलिगली कर्नाटकान जे उदक डायवर्ट केलां ताजेर कंट्रोल घेवचो की हाज्या पयलीं जे 2007-08 जे तेंच्यांनी कळसा नाल्याचेर कणकुंबी हांगासर जे व्हडले कन्स्ट्रक्शन केल्ले आणि तातूंतल्यान जे उदक डायवर्ट केल्ले आसा ताजेरूय बी परत एकदा म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म केल्या उपरांत हे उदक इलिगली डायवर्ट केला ते बंद करपा खातीर ताचो खूब मोठो उपयोग जातलो। त्या खातीर म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही फॉर्म करून ताजेर जाता तितके बेगीन इन्स्पेक्शन करचें हाज्या खातीरूय बी आमी प्रयत्न करतले किंवा म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेतले। सुप्रीम कोर्टात आतां दिल्ल्या हेजेर आमी परत एकदा आमचो जरी आमी म्हादय ट्रिब्युनल अवॉर्डाक आमी चॅलेंज केला आसत जाल्यार सुद्दां आतां परत जो डीपीआर फॉर्म केला तोय बी जो आसा वो आमी त्या सेम सुप्रीम कोर्टाच्या केसीक लिंक करतले आणि ताका थंयसरूय बी आमी विरोध जो आसा हो दर्शयतले। आणि इन फ्युचर आमकां जे HM, PM आणि WRD मिनिस्टर्स हांकां मेळपाक जाय। आमच्या पार्टीच्या वतीन आमचे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आणि डेलिगेशन हे आमी पार्टीच्या वतीन आमी वचून मेळटले। म्हादयचो लढो खंय भाजपाचे मंत्री, आमदार आणि सरकारातले भागीदार पक्षच लढटात खंय। विरोधकांनी बसकेक आफोवनय येवंक नात हाचोय मुख्यमंत्र्यान शीण काढलो। म्हणजे सगळ्या 40 आमदारांक आमी इन्व्हिटेशन दिल्ले आणि सगळ्या खासदारांकूय इन्व्हिटेशन दिल्ले। आज फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार, इंडिपेंडंट आमदार आणि MGP हे फक्त हांगासर प्रेझेंट रावले। काँग्रेसचो आमदार एकटोय प्रेझेंट रावंक ना, गोवा फॉरवर्डचोय रावंक ना, RGचोय रावंक ना आणि आम आदमीचोय रावंक ना। हांव आयच्या पार्टीत जेन्ना सुरवातीक ह्या मिटिंगेत आमचे राज्याचे AG हांच्यांनी पुराय म्हादयचेर आपले लिगली कितें बाजू आसा ही तेंच्यांनी पुराय मांडली, जेणे करून सगळ्या आमदारांक एक्झॅक्टली कळचे की लिगली आमचो स्टँड कितें आसा हो तेंच्यांनी मांडलो। ताज्या उपरांत आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी म्हादयचो आत्ताचो स्टेटस हो कितें आसा हो तेंच्यांनी सगळो मांडलो। आणि ताज्या उपरांत आमच्या वेगवेगळ्या आमदारांनी वेगवेगळे प्रश्न विचारले की केन्नाच्यान सुरू जाले किंवा कळसा नाला, बंडुरा नाला हाजेर जाल्ले थंयसले कन्स्ट्रक्शन्स हे केन्नाच्यान सुरू जाले ताजेर डिटेल आन्सर्स हांवें एजीन आणि आमचे WRD मिनिस्टर्स हांच्यांनी तांकां सगळो डिटेल्स त्या बाबतीतची निवेदनां जी आसा आणि कशा पद्दतीन म्हादय नदीचे उदक जे डायवर्ट इलिगली कर्नाटकान केलां ते तांकां एक्सप्लेन केले। आणि ताज्या उपरांत सगळ्यांनी एकमतान आमी ठरयलां किंवा पुराय भारतीय जनता पार्टीचे आणि सरकारातले बाकीचे आमदार, इंडिपेंडंट आमदार आणि MGPचे दोन्ही आमदार हे पुराय आमी एकसंध आसा। म्हादयचो लढो हो तीव्रपणात लढलो वयतलो। आमी खंयच्याच बाबतीत गोंयचे हित हे कॉम्प्रोमायज करचे ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।